Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मायनिंग बंदीन गोयची लोकजीण सापूच हाल्ल्या. लोक पातीशेर जाल्यात. गोयची अर्थीक आनी समाज वेवस्था हाल्ल्या. NGO गोवा लायव्हलीहूड फोरम अँड FIRDन सगळ्या तालुक्यांनी वचून सर्वे करून मायनिंग बंदी उपरांत गोंयांत उप्राशिल्ले परिस्थिती विशीं व्हाईट पेपर केला. सॅम्पल सर्वेत प्रत्येक तालुक्यांत कमीत कमी 200 धरून एकूण 2834 जाणांकडच्यान परिस्थिती समजून घेतल्या. मायनिंग बंदी आदी आशिल्ली परिस्थिती पळयात. सरासरी प्रत्येक घराचो हिशोब धरल्यार हावजहोल्ड क्वॉलिटी लायफ इंडेक्सांत गोंय देशांत पयल्या नंबराचेर आशिल्ले. गोंयचे 16.2 पॉयंट आशिल्ले. गुजरात 13.2 पॉयंटांचेर दुसरे सुवातेर आशिल्ले. प्रत्येक घरात सेव्हिंग बऱ्या प्रमाणात जाताले. 2011 ते 2013 मजगती प्रत्येक मनशा फाटल्यान कमर्शियल बँकांनी डिपॉझिट दवरपाचें प्रमाण 8% वाडटालें. हेर ल्हान राज्यांनी हें प्रमाण 4% आशिल्लें. 2009 ते 2012 मजगती शारांनी स्थलांतरीत जावपाचें प्रमाण 10% वाडिल्लें. बाकीच्या ल्हान राज्यांनी हें प्रमाण 5% आशिल्लें. देशी टुरिस्ट आनी मायनिंगाक लागून लोकांची येणावळ 2011 म्हणसर दोबरात जाल्ली. मायनिंग सुरू आसतना हेर उद्देग वेवसाय वाडिल्ले. बायलांची जीण सुदारिल्ली. हातांत पयसो आशिल्ल्यान भुरग्यांक फुडें शिकूंक धाडटाले. शिक्षणीक स्तर वाडिल्लो. मायनिंग बंदी जाल्या उपरांतची परिस्थिती पळयात. सर्वे वेळार जापो दिल्ल्यांतले 30% लोक मायनिंग बंदीन बेकार दिसले. तातूंतले कांय जाण सरकाराचे पेन्शन स्किमींचेर निंबून आसात. मायनिंग बंदीक लागून मायनिंग वाठारांतले आर्ट अँड क्राफ्ट, पर्यटन, मायनिंग संबंधीत वेवसाय ठप्प. प्रत्येक तालुक्याचो हिशोब धरल्यार येणावळ 30% पडल्या. मुरगांवां येणावळ 50% पडली. राज्याचे तिजोरेक मार. मायनिंग डिपेंडंट आनी जाळवणदारांक येणावळीचो पर्यायी मार्ग ना. घराघरांतली सेव्हिंग सामकीच पडल्यात. कांय लोकांचे सेव्हिंग जायच ना. 3 लाखां परस मायज लोक बेकार जाल्यात. कितलेशेच जाण रीण फारीक करूंक शकना. बँको फायनान्सवाल्यांचेर पेज. कितलेशेच फामिलींचेर शारिरीक मानसीक परिणाम. कितल्योश्योच फामिली अर्थीक नजरेन सापूच हाल्ल्यात. भुरग्यांच्या शिक्षणाचेरूय परिणाम जाला. कितल्याशाच जाणांचे लग्न मोडले. बेकारीन लोक ड्रग्स सोऱ्याच्या नादाक लागले. अशा प्रकारांक लागून घरगुती हिंसाचारूय वाडलो. मायनिंग बंदी अशीच चालू उरल्यार परिस्थिती सामकीच हाताभायर वतली म्हूण सर्वे वेळार जाप दिवप्यातले 82% लोकांनी सांगले. मायनिंग बंदीक लागून गोंयांत रोजगार नोकऱ्यो नाशिल्ल्यान कितलेशेच तरणाटे गोंय सोडून गेले. परिस्थिती अशीच उरत जाल्यार गोंयकारांची फुडली पिळगी हांगा दिसची ना अशें निरीक्षणय हे NGOन ह्या रिपोर्टांत केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.